ಆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ, ಪಾಲ್ಕಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ, ಪಾಲ್ಕಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ. ಕಾಲನ ಅನುಜೆ ಕಾಲಿಂದಿಯ ತಟದಿ, ಕಾಲನ ಅನುಜೆ ಕಾಲಿಂದಿಯ ತಟದಿ, ಕಾಲ ಕಾಲ ಬಾಲಲೀಲಾ ವಿನೋದನು, ಕಾಲ ಕಾಲ ಬಾಲಲೀಲಾ ವಿನೋದನು, ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ, ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮನದಾಲಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ. ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಲೋಲನ, ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಲೋಲನ, ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ, ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ, ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ಪಾಲನ, ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಆ ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ಪಾಲನ, ನೀಲ ಶ್ರೀಹರಿ ಗೋಪಾಲನ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ.
सन्ति देवाः यो न पिता जनिता यो वेदाता धामानि वेदमोहनानि विश्वा यो देवानां नामदा एक एवं श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंद साध्या सन्ति देवाः भुवनानि विश्वा यो देवानां नामदा एक एवं संवृष्णभुवनायन्त्यन्याः विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरद विश्वरस्तात् संभाव्यात्मसम्बद्धैर्या भूमि जनेकाः नमस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां राजयः तेषां सर्वेषां नित्योऽसु सदा तेषां श्री नित्यमङ्गलं तेषां स्तो भगवान् मङ्गलाय तनोहि कल्याणात् मुदात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीवेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय नमः घोड़ी वैभवा दिवस गुजरात सप्ताह सप्ताह माझ्या जवान सेवक देशी देवान गोष्टी म्हणतो आपण सर्व विषयात डोनेट पण केल्या याचे म्हणतो जाम काम कायची खबर पण केला देवान स्वीकार करून विशेष जागरूक कार्य देवान समाज की विशेष मंत्र आणि जलदी भजना विशेष आणि सर्व विषयात श्रीनिवास वेंकटरमण श्रीनिवास गोविंद लक्ष्मी नरसिंह चरणारविंद गोविंद ब्रह्मा चरणारविंद गोविंद भक्तवत्सला भक्तरक्षका भक्तोद्धारका भक्तप्रसादका चरणारविंद गोविंद जय गुरु महाराज की
कमलय धारयन्ती हरिणयाः पुरसयुक्तां लक्ष्मीं देवीं श्रीं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतापरिश्वादात्मनिवारणं श्रीरामदूतं सरिता स्वामी आचार्याः आचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि धन्यनादेना संयमेन्द्र गुरुगणा कंडु धन्यनादेना संयमेन्द्र गुरुगणा दण्डकमण्डल कुण्डशोभित कुण्डरिकाचनदा ईश्वरीं सर्वभूतानां माला या फलिनीर्या फलापुष्पाया सुष्टिः बृहस्पतिं वेंकटरमण श्रीनिवास गोविंद जय जय गुरु महाराज की कुतीय तेज प्रकाश काषाय वस्त्र सुंदर वेश श्रीश बकुतीय तेज प्रकाश सर्वेषां सर्वकृपाणां क्षेम स्थैर्यजयायुलारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थं गुरुपादप्रक्षालनपूजां करिष्ये। ओम अस्मिन् राष्ट्रे श्रियमावेशयामि यतो देवी प्रतिपश्याम्यां देवाराष्ट्रस्य पूजाभयस्यावृत्ते आपं पादावने जने विशन्तं निर्दान्तमे हुतं सर्वभूतानां तामिनो प्रभवे श्रियं जय जय गुरु महाराज की गुरु
ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಗತಿಯು ಏನಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾಣಲು ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾಣಲು ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನಾ ಓಂ ಯೋ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ದೇವತಾವತಾ ಓಂ ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪಸ್ಸ ಹಿರಣ್ಯ ಸಂದ್ರಗಪಾಲವಾಸಿ ಹಿರಣ್ಯಾತ್ಮಯೋನೇ ನಿಷಜ್ಜಾಯಂಕರಾದಮಂತ್ರಮಸ್ಮೈ ದೇವಧ್ರುವ ಪೃಥ್ವೀ ಧ್ರುವ ಸುಕೃತಾಯುಮೇ ಧ್ರುವ ವಿಷ್ಣು जय गुरु महाराज की ಧ್ರುವಂ ದೇವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ ಆರತಿ ಪಾಠ करोमि यद्यत् सकलं प्रस्मै नारायणाय समर्पयेतदा अनेन गुरुपाद प्रक्षालन पूजाराधने भगवान् मध्वन्तर्गतमेव व्यासनारायणमूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु ॐ तत्तद श्री कृष्णार्पणमस्तु हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभावसोः अनन्तपुण्यबलदं सुखमघटितं हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभावसोः अनन्तपुण्यबलदं ततः शान्तिं प्रयच्छवे नानारामोद्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणाप्रदानं करिष्ये ಕಂಡು ಧನ್ಯ ನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕಂಡು ಧನ್ಯ ನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ व्यासाय भवनाशाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे पाचिवास्ये नमो नमः जयतु पराशर सोनु सत्यवती हृदयवंदनो व्यासः प्रथम दावन आमगेले पेंटे देव लक्ष्मी वेंकटेशाक तशेंच संतांचे देव नित्यपूजेचे वेदव्यास आणि श्रीरामचंद्र देवाक साष्टांग नमस्कार करून हांगा विराजमान जावन आशिल्ले गुरुवर्याले चरणकमलाक वंदन करून दोन उतर स्वागत रूपारी उल्लोचाक पूज्य स्वामी गेले अनुमति मागता मासानां मार्गशीर्षोहम म्हणून मार्गशीर मासांतो तागेले विशेष सान्निध्य आसा म्हणून श्रीकृष्ण परमात्मन भगवद्गीतेन सांगिल्ले प्रकार परमात्मले कृपानिधी आशिल्ले हे मेनींतू अष्टादश पुराणांतू अत्यंत श्रेष्ठ म्हणून घेवचे मोक्षदायक श्रीमद भागवत पुराणांचे वाचन प्रवचन प्रारंभ करून दशमस्कंद वाचन आणि प्रवचन कार्तिक मासांत चोलोन आता परत मार्गशीर मासांतो दशमस्कंदाचे प्रामुख्य मोक्षदायक यशोदावत्सल लीला मानुष्य विग्रह म्हणून आराधन करचे श्रीकृष्ण परमात्माले संपूर्ण अनुग्रह अपेक्ष पावन हवन यज्ञ चलायसित आसती परमपूज्य गुरुवर्यांनी आमगेले वैरी एक दय दवरून आनी आमी तांकां भारी त्रास दिवन वेंकटेश पेंटेचे भजक वृंदाक आमी सकळांकय पुण्य प्रदाय दवत तशी कृपानुग्रह कोरका म्हणून प्रार्थना करतात पेंटेचे आराध्य लक्ष्मी वेंकटेशाक आनी स्वर्णाभरण समर्पण आनी भजना सप्ताहाचे साळेरी रुपीनी अलंकार केलेले देवाक आतां समर्पण केलेलें आसा हे भागवत प्रवचन दशमस्कंद हें जालें फुडलें एक हवन कोरता म्हूण सांगून आमी निर्धार घेवन स्वामी लागीं आपण घेवन हें हवन केल्लें आसा हे प्रवचन कार्यक्रम
विद्वान श्री अनंतकृष्णाचार्य यांनी प्रति महिने एक वार येऊन निरंतर केलेलं असं तुम्ही पुरा त्या श्रवण केलेलं असती तांकां आडಳಿತ मंडळी आणि जगदीश पै हांगेले परत हांव हार्दिक अभिनंदन करता. तशेंच जगदीश पै मामान हें एक निर्धार घेवन आमगेले पेंटाक भायर गावका म्हूण सांगून आमगेले एक विज्ञापन करून तांकां मात न्ही सगळे पेंटाक एक भायर देवका आनी देवालय शांती वाडका म्हूण सांगून एक प्रवचन कार्यक्रम केलेलो आसा. हांकां आडಳಿತ मंडळा तर्फेन हांव अभिनंदन आनी स्वागत करता. तशेंच उंडीद्रे पेंटे देखून हांगा थंय आमगेले हे कार्यक्रम पुराजन आयिल्लो आसा ती हांकां आमगेले मंडळी आडಳಿತ मंडळी तर्फेन स्वागत करून मिगले हे 2 उतरां हांगाक समाप्त करता. व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये रद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. हांगाचे आराध्य देवू सपरिवार लक्ष्मी व्यंकटेशाक साष्टांग वंदन करून सगळे जगत्याक अनुग्रह कोरचकतिरीची द्वापरांतो अवतार घेतील तसले परमात्माले श्रीकृष्णाले चरणारविंदाक साष्टांग वंदन करून तशींची आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंहाक तशींची यती परंपरेचे सर्व यतीवरेण्याले महाचैतन्य मनांत स्मरण करून घेवन आमगेले समाजाक साक्षात देवांश संभूत जावन घेवन अनुग्रह करून उद्धार केले तसले आजीके आमगेल मनांतू देव म्हणले स्पष्ट चित्रण दवरून घेवन आमकां अनुग्रह केले तसले प्रातस्मरणीय सुधींद्र तीर्थ स्वामीक हे संदर्भाचेर पुनः पुनः हांव स्मरण करता. तशींची तांगेले प्रतिरूप जावन आशिल्ले काशी मठाधीश संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले चरणकमलाक प्रीतीपूर्वक साष्टांग वंदन करता. गुरुवर्यान आज्ञा दिल्या तांगेले कार्यक्रमाचे व्यस्तत पळयले जाल्यार सामान्य मनुष्य मात्रान जावचे असाध्य जावन आशिल्ले विचार तांगेले ते प्रयाणाचे व्यस्तत पळयल्यारीची आमकां मनांत भरती आतंक दिसता. हें असल एक प्रयाणा भितरी एक आमगेल्या समाजाक एक प्रीती दवरून घेवन असल एक कार्यक्रमाचे व्यस्तते भितर जाल्यारीची भक्तांक अनुग्रह करचे खातीर कशी परमात्मा अवतार घेवन येवन पावता तशींची जनपदांक अनुग्रह कोरका म्हणले खातीर जावन घेवन कितलेय कार्याचे बाहुल्य आसतले जाल्यारीची ते बगलेन दवरून घेवन हांगा येवन पावन तांणी अनुग्रह करून आमकां आशिर्वाद केला. हें आमगेले गुरुपरंपरेचेच एक आदर्श. हें एक पेंटेंतू पुरातन कालांत आमी चिंतन केलें तवळी 100 वर्ष फुडें एक 125-130 वर्ष फुडें ह्या गांवांतू आमगेले सगळेची वैष्णवांक हे केंद्रबिंदू म्हणटाच कृष्णाले अवतार घेतील तसले तागेले दिव्य जावन आशिल्ले विग्रह वायू रुपारी अवतार जावन आशिल्लो मध्वाचार्यान अवतार घेवन प्रतिष्ठापन केलें तसले अत्यंत पवित्र पुण्यभूमी रजतपीठ तसले हें माधवांक अत्यंत पुण्यभूमी पावनभूमी केंद्रभूमी तशी हांगा आमगेल समाज दलदलरी अनेक काला दुखून घेवन देवता उपासना गुरुसेवा सकड कोर्नैल पुण्योदयान करतना आमगेले एक देवालय दवका म्हूण घेवन आमगेले धर्मपीठा वयरी आमी विश्वास दवरून गुरुलेगी नतमस्तक जावन प्रार्थना केलें तवळी भुवनवंद्य भुवनेंद्र म्हणल म्हणकेची सगळे जगत्याकची मान्य जावन आशिल्ले तसल ते भुवनेंद्र स्वाम्यान हांगा योग्य रूपार एक देवालय दवका म्हणून तांणी शंकुस्थापन करून दिलें. तशी तांगेले प्रतिरूप जावन आशिल्ले वरदेंद्र स्वामीन येवन पावन घेवन 1818 दुर्मुखी नाम संवत्सरांतू तांणी येवन हांगा वैभवोपेत जावन आशिल्लें देवालय प्रतिष्ठापना कार्य संपन्न करून अनुग्रह करून आशिर्वाद केलो. त्या सकड पळयलें तसले आज हांगा कोणें जन आसा की म्हूण म्हाका कळना जाल्यार आमकां सकाळाक वपास तें एक चित्रण पळोवचें एक अवकाश मेळ्ळें केदां म्हळ्यार एक 2 वर्ष फुडें 15/3/2020 फाल्गुन शुद्ध सप्तमीचे एक पर्व कालाचेरी संयमेंद्र तीर्थ स्वामीन येवन पावन घेवन परिवार देवालय प्रतिष्ठापना कार्य वैभवारी संपन्न करून दिलें पळयल्लें हांगा सक्कड भक्त महाजन पुनीत जालेले आसाच त्या सक्कड आमी आयकल म्हण जाल्यार आज आमकां सगळ्यांक रोमांचन जाता.
स्वाम्यानं प्रतिष्ठापना दिवस दिलेला सुरवेक एक विंगड एक दिवस पळून अमके दिवसार कोरया रे म्हणून त्यांनी अनुग्रह करून आशीर्वाद केलो जाल्यार देवान तांकां दिलेलो प्रेरोपणे प्रकार पुनःची आडಳಿತ वर्गाचे लेख त्यांनी आपोवन सांगले अमके दिवसान तूं प्रतिष्ठापन करचे योग्य म्हणून त्यांनी आदेश दिलेला प्रकार मार्गदर्शन दिलेला प्रकार त्या प्रतिष्ठापना कार्य परिपूर्ण वैभवा कंचकवणेपण जायना तिले संपन्न जाल्या नंतर 2 वर्षपर्यंत जगत्य मळलेची अल्लोल कल्लोल जाल्ले जाल्यारी अस्सल एक देवालय प्रतिष्ठापना कार्यांत वैभवा कंचकवणेपण दायनी म्हणतना स्वतःची देवूची गुरुल मुखांतर आमकां अनुग्रह करता म्हळ्यार हे प्रत्यक्ष जावन आशिल्लें निदर्शन म्हणतना त्या संदर्भाचेर गुरुवर्यान अनुग्रह करून आशीर्वाद केलेलो आमके एक माध्वांक पुण्यभूमी तंतूय आमगेल्या समाजाक एक केंद्र बिंदू म्हणतना अस्सल एक देवालयांतू अनेक सत्कर्म मुखारसून देव करून घेतले अनेक जावन आशिल्ले सत्कर्म हे कार्यांतू पवित्र रुपार देव करून घेता म्हूण आज ते वाक्य परमात्मान सत्य करून घेतला कसलक म्हळ्यार आज पुनः आयच दिवस जाल्यार आलोचन करतना देवाल इच्छ कसं नसतं म्हणून आमकां खंडितची आलोचन करचें असाध्य कसलक म्हळ्यार 1 म्हयनो फुडें हाजे पूर्णाहुती कार्यक्रम जावचे म्हळ्यार विशयार निर्णय केलो जाल्यार इची ಹರಿಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಸತ್ಯ ನರಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ನಡೆಯೋದು म्हणून पुनः गुरुवर्यान प्रीतीपूर्वक अमके दिवसाक ते पूर्णाहुती कार्य संपन्न जावका म्हणून त्यांनी अनुग्रह केलो आमी येवन हांगा पळयल म्हणून जाल्यार कसल एक सौभाग्यांतूल दिवस अत्यंत पुण्यप्रद जावन आशिल्ल्या मार्गशीर मासाचे एक पर्वकाल गीता जयंतीचे एक पर्वकाल म्हणतना हा स्वतःची कृष्ण परमात्मान प्रीती केलेला तसल त्या मासांतूची वैष्णवांक अत्यंत पवित्र जावन आशिल्ले एकादशी दशमी संयुत फल्ले दिवसाक भागवत वैष्णव एकादशी असल एक पर्वकालात सन्निहित जावन घेवन पूर्णाहुती कार्यक्रम संपन्न जावका म्हणून जाल्यार स्वतः देवाल दया गुरुल अनुग्रह गुरुल आशीर्वाद भागवत भारी चंद सांगता कस्तान्न सेवेत मरिष्यमाणः म्हणून आज जीवन सक्कड करचे पोरच जाल्यार जीवनांतूल सारकेदना म्हळ्यार परीक्षे बशील विद्यार्थीनं सगळेच वर्षांत अध्ययन केलेले निर्णय जावचे केदना म्हळ्यार 1 घंटेचे परीक्षे हॉला बसतना ते निर्णय जावचे तशी आमगेल्या जिवनांतू कितलेच आमी साधन केलें जाल्यार अंत्यकालार आमकां देवाल नामस्मरण येवका काय जाल्यार अंत्यकालार देवाल नामस्मरण येवचें तितलो सुलभ ना तकाचे आम्ही अभ्यास करका कसं नाही म्हणून मध्वाचार्यानं सांगला संततम चिंतयेनंतम अंत्यकाले विशेषतः म्हणून तसल ते भागवत अत्यंत वैष्णवांक परमपवित्र सर्व प्रायश्चित्ताकची भागवतची परम उपाय म्हणून सांगताच भागवत करचे उद्देश कसं नाही म्हणून अवलोकन केलं म्हणून जाल्यार अकामः सकामो वा मोक्षकाम उदारदीही तुमकां कसले मनांत इच्छा नावे भागवत हवन करा मनांत कसले इच्छस्व भागवत हवन करा कसले एक पापाचे प्रायश्चित्त जावकावे भागवत करा पुण्याचे संचय जावकावे भागवत करा कसलक म्हळ्यार भव रोग म्हळ्यार एक औषध कसं म्हळ्यार हे भागवत कसलं म्हळ्यार भवरोगाक वैद्य कोण म्हळ्यार परमात्म कृष्ण म्हणटन ताण दिवचे औषध खंयचे म्हळ्यार हे भागवत अस्सल त्या भागवत औषध तरी आम्ही प्राशन केले म्हणून जाल्यार आमगेल्या जीवनांतूल सक्कड क्लेश मुक्ती जावच्याक कारण दत्ता अस्सल एक भागवत कथा चिंतन हे परमात्माला सन्निधानांतू देवाल एक अनुग्रहान गुरुवर्याला आशीर्वादान परिपूर्ण जाल्ला म्हळ्यार संतोष विषय आमगेल्या जन्मजन्मांतराच कसले एक क्लेश पाप आसल्यार ते सर्व परिहार जावन घेवन सगळे समाजाकची विशेष जावन देवाल अनुग्रह जावका हे पेंटेंत दलदलरीची अनेक रूपारी देवता कार्य सत्कर्म करतसल भाग्य अनुनित्य देवाल दयेन गुरुर्ले अनुग्रहान संपन्न जावत तशी गुरुवर्यान आशीर्वाद कोरका म्हणून घेवन हे संदर्भाचेर गुरुचरण सन्निधानार प्रीतीन विनंती करून प्रार्थना करून मगेल वाक्य समाप्ती करता प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्याने स्मरण करून हांगा सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात आज ही व्हड एक दिवस कसलो गीता जयंती परमात्मान गीता उपदेश केलो दिवस व्हड एक दिवस त्या दिसाक आज व्हड एक काम जालें इथं दशमस्कंदा हवन केदनाय गीता जयंती दिवस दशमस्कंदा हवन करू गेल्यार जायना
कारण कितें एकादशी आसता आमकां वैष्णवांक विशेष म्हळ्यार एकादशी आमी विशेष आचरण करचें म्हळ्यार एकादशी आमकां खंयचें व्रत काडका म्हूण ना आमी काडका जाल्यार एक व्रत एकादशी आमी एकादश काणतिले खंयचें व्रत काडल्यार तें व्यर्थ खंय ताट रायतना तूं दागलची म्हणकी जी म्हूण सांगता ती एकादश के आमी काडका जाल्यार श्रेष्ठ व्रत म्हूण वैष्णवांनी एकादशी व्रताक हवन करूं सांगनी मागीर कोरया तें म्हळ्यार सुदर्शना हवन ताका मागीर तूप हितून दी विंगड खंयचेंय करूं जायना करूंक ना म्हूण सांगता शास्त्र उपवासू म्हणा हवन केल्यार अन्नदान करका अन्नदान करूंक जायना प्रधान एक कारण तें हवन केल्यार परिपूर्ण जावंक तें पुष्पांजली अर्घ्य हे सर्वय दिल्यार अन्नदान इत्यादी ब्राह्मण भोजन केल्यार तें परिपूर्ण जाता तें करूं जायना तिल्यान करूं ना जाल्यार आजी वैष्णव एकादश न्ही स्मार्त एकादशी आमकां एकादश ना इत्या आमकां भाय विद्ध एकादशी म्हणटा नाका कारण की दशम लागलेले एकादशी अरुणोदयाक तें देखून आजी आमकां भाय एकादश तें देखून आजी दशमस्कंदा हवन करूं जालें आनी मुखार कदान जातकी येयलेले वेळेर केदनाय जायना तशी व्हड एक दिवस केदनाय जावनच एक दिवस तातूंय भागवत इतें वैष्णवांक श्रेष्ठ पुराण खंयचें ताज्या भशेन व्हड पुराण खंयचें ना तें भागवत खंयपा पुराणांत श्रेष्ठ पुराण खंयचें म्हळ्यार वैष्णवा म्हूण मात्र सर्वांकय तें म्हळ्यार भागवत खंय व्हड विद्वत लोकांक परिश्रम करचें पुराण खंयचें म्हळ्यार भागवत खंय विद्यावतां भागवते परीक्षा म्हणटा ती विद्यावंत लोकांक तो कसली परीक्षा संस्कृत पुरा अध्ययन कोण शास्त्राध्ययन फिलॉसॉफी पुरा शिकून येयला ताका एग्जाम करका खंय खंय तें भागवतांक खंय भागवता म्हणकी एक पुराण आनी खंयचेंय ना खंय ते भागवत आयकूच म्हळ्यारीची कितली जन्म जन्मांतराक पुण्य करका खंय नाक्का खंयचे घरान भागवता पुस्तक आसता की ते सर्वय दोशूय दूर जाता अर्थवादू ना म्हणून सांगना ती म्हळ्यार तुतल्यो श्रेष्ठ भागवत भागवता तत्तुल्य खंयचेय नाम 18,000 ग्रंथ श्लोक नहीं ग्रंथ इति आमला ग्रंथ म्हळ्यार शुगो वाच परीक्षितो वाच ते पुरा येता हे भागवत म्हळ्यार तुतले व्हड हे सर्वय भागवत आमकां दिल्ल्यान कोणें वेदव्यासान वासिष्ठ कृष्णान कृष्ण म्हूण यथार्थ नाम कोणाक म्हळ्यार वेदव्यासाकय शास्त्र उद्घोष करता मागीर खंय यादव कृष्ण म्हळ्यार परमात्मा तो वे परमात्मी हो परमात्मा वेदा त्या कायाकाई कसलो भेद ना म्हणून धर्मशास्त्र स्पष्ट सांगता तशी शुरवे ते वासिष्ठ कृष्णान कलियुगांत जनपदांक अनुग्रह करून दिल्यान भागवत मस्त सांगू गेल्यार जायना मस्त तातूं काणयो तातूं प्रारंभ जाता भागवता महात्म्य आमगेल खंयचे खंयचे मनशाक सहज आमचे संशय आस की ते सर्वय संशय दूर करचे तर भागवतम चिंत्यन्ते हृदय ग्रंथयः आमगेल खंयचे खंयचे संशय आस की भागवत ताका उत्तर दिता चिंत्यन्ते हृदय ग्रंथः
पुरा हृदयाग्रंथी बेतात काही हृदयाग्रंथी बेतात मेला वरतू आमगेला संशय दूर जाता देवाल थंय एक पात्र जमचे तशी करत भागवत ते भागवत जाल्ली हांखंय हरिद्वारांत मैथिली संवाद जाला शुकाक उपदेश केला शुकाक उपदेश कोण दिल्ले नाही थंयच कोणा दिल्यान भागवत देवान शुकाक महादेवाक शुक म्हळ्यार महादेवाल अवतारू ते शुकान कोणा दिल्यान परीक्षिताक कसल्याक परीक्षिता दिल्यान खंय हे महादेवान एक अपराध केलो खंय परीक्षिताचे खंयचे अश्वत्थामू अनेक अवतार महादेवालो ते वेळेर ताका ब्रह्मास्त्र सोन ब्रह्मास्त्र म्हणून सांगता ती ब्रह्मास्त्र नाही ते महाभारतात स्पष्ट सोडू ताका नाश करू प्रयत्न केलो खंय पळया ते वेळेर कृष्णान चक्र सोन ताका संरक्षण केलें खंय परितः इक्षते ती परीक्षितः तो पोट्टा भितर बसून परीक्षित पळयता असेल खंय बा एक सरपा चक्र म्हाका मागीर शाप दिता वेदव्यास ताका तूं 3000 वर्ष संपूर्ण भोव न्हू ब्राह्मणा म्हणके कुवस्त्र जावन भोव म्हण अश्वत्थामाक ताका तोच शाप मागीर वापस करता ते तुका पोट्टा आतां सुचेर मारू प्रयत्न केलेलो ते वेळेर तेच परीक्षिताक महादेवाल अनेक अवतार जावन आशिल्ले शुक महर्षीन खंय राबचे ना परीक्षिता मन नायत खंय आनी म्हाका 7 दिवस आनी कशी मोक्ष मेळटा केन्ना आमकां देव जाम काम उत्कृश्ट इच्छा आसा जाल्यार देवूचो अनुग्रह करता खंय ध्रुवाक जाल्यार रे प्रह्लादा जाल्यार रे परीक्षिता जाल्यार रे ते वेळेर प्रत्यक्ष जाता खंय यो शुगू कशें मेल्यार खंय एका राबचें ना खंय पा या प्रवर्तनम अनुपैत्य कृत्यम द्वैपायनो आहुजुहाव सांगता ती एक निमिष रब्बून ना खंय ताणें एक सेकंड रब्बून ना खंय तो येत खंय इत्या हे परीक्षित भागवत तुमच्या श्रेष्ठ म्हण देवा कळ्ळें न्हय शुकमुखात अमृतफल संयुतम कितें म्हळ्यार वेदव्यासान शुका दिल्यान खंय पुरा आक्क दिल्यान खंय पा कोणाक शौनका दिल्यान खंय विभाग कोण आक्क दिल्यान त्याक शुकाक शुक म्हळ्यार किर चांग फल पक्क जाल्ले म्हूण पळोवची कोण किरान खंय पा आनी कोणय न्हय किरान कोत्त मारला जाल्यार तो कोत्त ते फलाक ते खातीर शुकान मारल्यान जाम गाम भागवत तस्सन भागवत शुकाक परीक्षा दिल्यान देवान तेच भागवत एक निमिष सरी सोण तिन्ने रब्बून तीन भोमत सुचो तो शुगू 7 दिवस एकड रब्बून तिल्लो गोदहन करच्या रब्बना खंय एक गोदहन म्हळ्यार धार काडचे स्पष्ट भागवत आस रब्बना खंय थंय 7 दिवस पर्यंत रब्बून भागवत उपदेश करता खंय इतकी भागवत आमगेले दास सांगता ती गोड काय नाका भागवत तांणी एक पद ध्यान केलें नास भागवत श्लोक आसा ते सोडा हरिनाम हरिनाम म्हणता इथे परिपक्व आयतू एक पद आसा इथे म्हळ्यार आगे मोळके आयतू इथे आगेल निमित्त ध्रुवाल निमित्त मोळ जाल्लो मागीर ध्रुवाल निमित्त वाड्डले प्रह्लादा निमित्त शुगम आगेले कोणाक भीष्म पितामहा निमित्त फल जाल्लें तें एक पद आसा म्हळ्यार भागवत म्हळ्यार भक्तांगेल काणी आमी कशी देवाचेर भक्ती करता म्हण दाखोवचें भागवत
आम्ही भक्ती करचे देव कशी तांकां अनुग्रह करता खंयचे रुपार अनुग्रह करता म्हण दाखयता तें तर भागवत भक्ताल काणयो आम्ही जाल्यार भक्ती कर देवाचे री भक्तीश्च तत्साधनम म्हणून सांगता ती मध्वाचार्यो तागेल गीतेत स्नेहो भक्तिर्दि प्रोक्तः तया मुक्तिर्न चान्यथा भक्तिश्च तत्साधनम स्नेहो देवाचे रसीची स्नेहो खंय भक्ती महात्म्य ज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोतिकः स्नेहो भक्तिर्दि प्रोक्तः न चा नान्यथा स्नेह हे देवाचे महात्म्य ज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोतिकः सुदृढ जान आशिल्लो सर्वतोतिक जान आशिल्लो सर्वाचे सो ही भक्ती ते काही देवाचे ती भक्ती मध्वाचार्यान सांगिन वाक्य भारतात परिनिर्णयांत ते वाक्य परिपालन करचे तो भागवत भक्तांगेन पळया ते एक व्हड एक भागवत भक्तांगेल काणी तातूंत श्रेष्ठ म्हणल्यार खंयचे दशमस्कंद इत्या हे पुरा भक्ताल काणी सांगिली हांगा दशमस्कंद आदी सांगचे कृष्णाल काणी न्हय भाई याला भक्तांगेल काणयो सांगचे थंय भक्तांक देवान गोपीक कशी अनुग्रह केल्या म्हण पूर्वार्धांत कशी देव तांकां प्राप्ती जाला कृष्ण पूरा गर्वन दावत खंय कृष्णाक एकच केंपा खंय वचात खंय वय न्हय इत्या हे सर्वे लोकांचे अधिकारी कोण ओतः प्रोतश्चेती सर्वे हे प्रपंचा रक्षण करचे संरक्षण करचे सर्वे करचे ते कृष्ण परमात्मान ताणें खंय वचात कोणेय नेमकू जाणा ताका तांतूय नंदगोपाल चेल्लो पुराकडे वच्चे घरान कशें न्हय रयाल रवलरांक कशें न्हय उणेंपण आसलें ना आमकांय तशीच आमगेल्या म्हणकी कृष्ण थंय आमगेल घरांत आसतना आमगेल घरांत कितलेची आंबो फल परस जाल्यार आमकां कशी की चेडवांक इतलें आसा जाल्यार लागीं घरा आंब्या रूख पळयल्यार एक फातोर मारया आमकां खुशीच लागींच एक पळोवंक आमकांय तशी चेडवां मात्र न्हय आमच्या चेडवांक एक आंबो मेळ्ळा पंपता एक फातोर मार खुशी जाता आमकां एक आंबो पळयल्यार पावना तो आसतील ते आंब्या रुखार आसतील कितले आंबो जावंक कितें पुरा जावंक तो इतिहास ते चेडवाक कितलेच एक आंबो पामता तशी देवाक इतले आसा जाल्यार ही देवाले आमगेलो इतिहास पळया खंयचे खंयचे घर आसा की त्या घरां पुरा वचून लोणी खावंक ताका लोणी खेळल्यार ताका सुदोश कितले निप्पोन दवरला रे तो काडटा पळया तुमी घरांत चेडवांक खाण आनी खमच्यानच म्हूण सांगून खंय खंय की खंय खंय तांगेले हात पंपच्याना सान चेडवांक आमी दवरता ती वेरी खंयची खंयची मुल्यानी तांकां पळोवन तिल्ले वय पळया आतां कळ आमकां आमगेले सान प्रायर तशी हात पावना जाले कशी ताजेर चोड आनी नातिल वेळेन कोर न्हू तांतूं रेग्गू न्हू तें काडटा न्ही वय न्हय तशी कृष्ण उत्तूल निप्पोन दवरला रे त्या कृष्णाक हें कळटा ते चेडवाक हें कळटा खंय दवरता कृष्ण तांतूं रेग्गून काडटा हें खाता आमगेल घरा ती करता ती चेडवान केले मालगड्यांनी कसाल्याक निप्पोन दवरन चेडवान खामच्या नाजे म्हूण कंप्लेन जाल्यार आपसूक कय आजये के भारी संतोश काडचे तशें काडी खामचे खुशीचे जाल्यार ताका भंयीत ते खेळ्ळा रे त्याच्यार डायते चढून गेल्या रे ते भैय हे तळ्ळें न्हय पुरा नाल्यार ताणें शीत खावंका नाजाल्यार हें खावंका कसं न्हय इडली पोळात न्हय पात बर्गर तशी काडका आमकां कृष्ण तशीच हे पुरा गर्वंदा वचून काडटा पुरा जाणांनी न्हू यशोदेल कंप्लेंट
तो कृष्ण काढतस इक पुर जल ये केदना ये जीवे कृष्णाक असो जलरी ते बैल मनुष्याक जलरी बंदा तशीच तिने तानेम का कृष्णानं जल अशी पडी अनेक पंत कृष्णा वचून मेल का म्हूण पळोवंक का म्हूण आनी काय नाही घर आयलं वय अनेक पंत ते घरा वचून त्या कृष्णाक ते शोधन एक सोमचेक पळोवंक दिलेच आता चेरडू असतात सनसनच लागी घरा वचून लुटी करतात ती घरा लागीची आणि सांगतात ती अनेक चेरडा पळयतात ती हे चेरडा संतोष एक सवले ऐकीन काय संतोष आणि विवतात तशी न्हय हे ऐकूचे खातीर आनी कृष्णा पळोवंक हांकां पूर जालें जलरी ह्यो कृष्ण खंय निपोवन दवरला रे जलरी हे कृष्णा एक शिकोवंक आमकां इत्तें एक पंत वचून यशोदल सांगच्यांनी तुगेले कृष्णा लोणी खेळ्ळी यशो सांगता मिगेल कृष्णान फान खमचें ना इत्या हांगा जाम का जाल्यार कितले आसकी तितले सांगा कितले मेळटा मागीर त्या तुगेल घरा आमकां तुमी कृष्णाचेर जालेन सांगची हें आजीवरान तुम्ही ते बोले CCTV ना रे तुम्ही फट्टी सांगता ते मिगेल कृष्णाक वायट करून दाखोवच्या त्या कृष्णाचेर जाळ तुमकां CCTV आसा जाल्यार कृष्ण विंगड कसं नाही करता पा आतां पळया चोर आसा ती आमगेल कोंजाडी म्हणटा आतां एक 8 वर्स फुडें चोर येयलो म्हणा गेलो तुका म्हणटा आयलो खंय रिगून येयलो न्ही खंय ताणें पळयन खंय CCTV पळयलो खंय अशें करून जायत देवा नमस्कार केलो खंय ताणें CCTV पळयतच तो नमस्कार केलो खंय डब्बे आशिल्ले डब्बे ताणें तिके एक शीर इतली काडली खंय पा दिता CCTV काडली खंय ठप्प करून काडली न्ही दुडू काडून घेवता खंय ताका काय ना आमगेले यो कृष्ण कितें करता हे म्हणतील म्हण कितें करता थंय CCTV काय ना हांगा कांडा व्हरण्या पुरा आनीक ताका बांदून मेळ्ळा न्हय आनीक पंतांनी ती केलें म्हणल्यार कृष्णा धोरका लोणी वेरी बांदिली लोणी बांदिली ताजे वेरी एक गांठ बांदिली इत्याक ते लोणी बांदून घाल्या न्हय ते भरणी आप्पळारी शुद्ध जाता गांठ जाता त्यामुळे धाम येव न्हू कृष्णाक हातान दोन यशोदेल वरयात हांगेन प्लॅन जायत कृष्ण चडलो खंय गोविंदा पुरा चोवन ताजे वेरी चडलो न्ही पळोवचें आनी गांठ हे हांव आतां शिरकल मू आतां हें शिरकल हांव हें आतां हांव काडला री म्हाका धरता ती आनी आवसूल व्हरता ती आवस म्हाका मारता जायत कृष्णान लेकीन खंय घंटेल प्रार्थना केली खंय कृष्णू घंटेली घंटे तूं वाजू ना पळय हांव लोणी खाता जायत तुका मिगेल विरोध ना घंटे तूं म्हाका कितें दितलो देवाले आतां निमगो चवसोर पळया आतां देव आमगेले येयला तर घंटे निमगीन खंय म्हाका कितें दिता तूं काय ना हांवें करता मुखार पुज्जेक शुरवे स्टार्ट जावंक जालें म्हाका गांठ वाजयता तुका गांठ वाजून आतां घंटा ना दहा आतां शुरवे पळया बट माम येयल्यार शुरवे वाजयतलो संकल्प करून गांठ ते देखून फस्ट पुज्जेक गांठ वाजोवचें कशें करता एग्रीमेंट जालें खंय कृष्णान घंटेन जायत लोणी खेळ्ळी कृष्ण गांठ वाजिली ही धा नेमची फुडें धांवली पुरा मेळ्ळी ते दुसरे मेळ्ळी हर दीस येयली खंय वापस कृष्णाक खूब पयला एग्रीमेंट चुकेल्या एक घंटेन कळ्ळें हांव आत्तां आजी घंटे शिकयता घंटे वेरचेलो खंय एक कितूल सोब ते घंटे इतले सोवले खंय पा बरें जड वस्तू आमकां कळटा कळ्ळा म्हण एक भक्तान गेलेली गाडी घंटेल निमगीर खंय घंटे बिमारी आसा घंटेल निमगीर खंय पा इतली गाडी वाजेल न्हय तूं त्या काल एग्रीमेंट चुकेन वाजून ना म्हूण सांगिलें न्हय तूं कशी वाजयलें कृष्णा
हांवें ती चुकी केली आमकांय चुकी कर न्ही मू केल्ल्या तुवें कृष्णा ना रे कृष्णा हांवें चुकी कर न्ही मागीर तूं कशी गांठ वाजयली निवेद जाल्यार गांठ वाजू का नवें तशी कृष्ण ही भागवत आना ही काडयो तशी मस्त कृष्णा लिला आनी एक पंत कृष्ण गेलो खंय लोडीक आमच्या मेळ्ळो खंय थंय थंय वचून जेमच्या आनीक सान चेड्डू न्हू थंय मुतून घालें कृष्णा निमगेन खंय तिणें निमगेन खंय यशोदेन न्हय ते गोपिकेन तुवें हांगा मुतून घाल्ली आम मिगेल घरांत मुत्ती लावन इतलें जेवरू जेता तुगेन घर बाय वय मिगेल घर तुम पुसू काम जायत वापास मुतील खंय कृष्ण तागेल ओल्टू मिल्ट्री आशिल्ली खंय पुरा मिल्ट्री तांणी पुरा मुलटून घालें पुरा पुसू का तुगेन घर न्हू तूं पुशी हांव वता तशी कृष्ण ते सर्व भागवत म्हणटा तसं भक्तांगेल काणी हे पुरा कृष्णा लोणी केल्या वय चोरी केल्या वय जाल्यार आमकां येता काय ते व्यत्यासो ताण चोरी करून ते गोपीक एक मोक्ष दिलोलो अनुग्रह केलोलो तांगेल वट्टो नाट्य केलें ताणें पळया कृष्ण आमी आपेल्यार येता म्हूण तांकां अहंकार येयलो उतले सगळें करून आमी आपेल्यार वेळेर सर्व येता जाल्यार कद्दाण की भक्तांगेल भितरी अहंकार येता ते वेळेर तो रब्बना अप्रत्यक्ष जाता खंय मागीर वापास तांणी कृष्णाल प्रार्थना करताय खंय जय तू गम कृष्णा गोपिका मेळटा तसल कृष्ण तो तसल ते कृष्णाले महात्म्य सांगचे दशमस्कंद ताजे हवनां जेल्या तशी भागवत हांगा जातस मुखार जलरी देवान परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेशान मस्त आयकूची तशी भाग्य दिमका आयकल्यार जालें ना श्रवणम कीर्तनम विष्णो श्रवण शुरवे ऐकू का मागीर कीर्तन कोर का मनन कोर का त्यावेळी मात्र देवानुग्रह करता म्हणून भागवत सांगता अरे आत्मा द्रष्टव्यो वा आत्म दिसकाव्या शुरवे आयक मागीर कीर्तन करी मागीर मनन करी तसन आयकूचे तशी मुखार मस्त जाम का देवान मात्र नाही आज भागवत जाल्या उतले दशमस्कंदा हवन जाल्या आता गेलेले वर्ष कसल की ताण शुरवे प्रारंभ गेलेले वर्षांक केले हरिद्वारान त्यावेळी महाभारत अज्यापशी श्रेष्ठ वन्य पुंडरीकाक्षकृत महाभारत कृत भवेत खंय अज्यापशी श्रेष्ठ खंय महाभारत सर्व संशय दूर करचे कलियुगांक कसकसान जाता फस्टस आमगेल खंयचे रूपार कलियुगांत आज कसन जाता की ते सर्व भाग अंतोस महाभारतान खंयच्याकच नातीन ना आता फातरा आराधन चड करतली म्हूण बुद्धदेवान सगळं तंतोस नागाराधन अशें करतली बायल मनीस अशी आसतली दादल मनीस अशी आसतली पुरा खंयचे ना ते गेल्लेले वर्ष जालें ना ते कोरोना वेळेर खंय गेले ना स्वाम्याल वृंदावना मुखारीची कोणेय ना ती जाल्यार ही तशी हे पंत सारकी आमकां जाल्यार एक विशेष स्थान ते माधवांक हे उडुपी कृष्णा प्रतिश्ठापन केलें ते गांवांत आमगेल मठ आमगेल देवस्थानांत विशेष जावन भागवत जाल्या परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेशान कृष्ण परमात्मान विशेष प्रितीन स्वीकार कर मुखार जाल्यार आयकचे तशीच आयकिल्लो मात्र न्हय आमगेल धर्म करचे तशी देवान प्रेरणा दीन की धर्म केलेल्यान आमगे सर्व अभिश्ट देवान सिद्धी करून अनुग्रह करून आनी कितें जाल्यार बरेपण करून दिमकां म्हण समाजाक विशेष जावन पेंटेक विशेष जावन जगदीश पैल कुटुंबेक जाल्यार विशेष देवान आयकुची तशी बरें दिन तागेले कुटुंबे जाल्यार बरेपण करून दिमकां म्हूण देवाली पुनः प्रार्थना करून सर्वांक बर करचेला असो प्रार्थना करून रबेतात.
संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा हरि ओम कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः आयचे दिवस आमगेले उडुपी लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान अंतू त्रिवेणी संगम मुणके गुरुवर्यांगेल ಆಗಮನಪೂರ್ವಕ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಜಿ ಪ್ರಥಮ ಮುಡುಬಿದ್ರೆದಕ್ಕೂ ಗುರುವರ್ಯ ಆಮಗೆಲೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠಾಧೀಶ್ ಶ್ರೀಮ ಸೈಮಿಂತಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಆಗಮನ ಹಂಗ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ದಾವನು ದೇವಾಲಯ ಪಾವನು ದೇವಾಲ ಭೇಟಿ ದಾವನು देवाल सन्निधान अंतू लक्ष्मी हार समर्पण गुरुवर्यान हस्त तजवेर दवरून वेंकटरमणा ते अर्पण दावन घेऊन अमृत हस्तान ते देवाक समर्पण जालें तदनंतर आमकां सर्वांकय गोत आसा उडपी देवळांतू सप्ताह म्हळ्यार भारी विशेष उडपी सप्तू म्हणटात तशींची विशेष दावन घेवन मंजेश्वर षष्ठी मंगळुरांतू रथोत्सव तशी हांगा वनभोजन कारकळांत अशी एक क्षेत्रांत मुलकीची प्रतिश्ठा पुनव हें प्रत्येकल्यान तुमकां आयकून गोतस बंटवाळाचे मृगभेट समेत भारी विशेष तशी हांगा देवळांतू आयज दिवसाक विशेष दावन रजत अलंकारिक मंटप भजन सप्ताह ते आमी पवळी म्हणून सांगताची ते पवळींतू नवनिर्मित अर्पण केलेलें आसा ताजी ಒಟ್ಟು एक वर्ष दाखवून घेवन विद्वान अनंत कृष्णाचार्य तांगेल मुखांतर विशेष दावन घेवन हांगा भागवत प्रवचन जालां एक पण दिवसा आलतना विद्वान हरिप्रसाद शर्मा तांणी 7 दिवस वेंकटरमणा पांयमळांतू भागवत वाजून घेवन देवाल सन्निधान पारायण अर्पण केलां आयज दिवसाक वेदमूर्ती श्रीकांत रंगनाथ भट हांगेले पुरोहित्यारी सर्व वैदिकाले देवळा वैदिकाल सहकारारी भारी चंद कार्यक्रम दशमस्कंद हवन पैरी काली आज 3 दिवस देवान त्या कार्यक्रम गुरुवर्यान येवन महापूर्णावती समर्पण करून सभेर आशीर्वाद केला
भागवत ग्रंथ खंयची घरांत आसा भागवत पारायणे कोण पावता अनंत तांकां औषध प्राप्ती जाता म्हूण औषध म्हळें कशें न्ही म्हूण आरोग्य म्हणलें सौभाग्य म्हणलें चेडूबांक बरेंपण म्हणलें आमकां सर्व प्राप्ती जाता म्हूण तशी आयज दिवसाक हांगा त्रिवेणी संगम म्हणके देवाक सुवर्णहार समर्पण तशींची भजनां साळींतू देवाक रुपेचें मंटप अर्पण ताजी ओटूची दशमस्कंद हवन हांगा जाल्लें आसा गुरुवर्यांगेल आशिर्वादू पेंटेक निरंतर मेळका म्हणून सांगताची यूथ ऑफ GSB मुखांतर जनपदांक हें आतां पावता आसा सर्वांनी हें पळोवन ताजे आनंद घेवका हरिगुरू कृपे पात्र जावका तुमगेल्या घरांत तूं भागवताचें पारायणें पुस्तक हाड दवरा एक दिवसा 5 श्लोक जाले तिके आडना वाजून ताजे आनंद घेया विष्णू सहस्रनाम वाजया भगवद्गीत वाजया हें केलेल्या मात्रान सर्व रितीर देवाल अनुग्रह दत्ता म्हणून सांगताची हें 2 उत्तर हांगा राबयता कृष्णार्पणमस्तु हरि ओम.